ही गवळवाडा निरांकालची सुमती वेप एकलीच या घरात रावतात। पावसाच्या दिसांनी घराचे पाखे गळटा, ते दुरुस्त करतली जाल्यार कोणाचोच आधार ना। पावसाचे उदक गळून घरात वचत थंय वॉल आयल्यात। मजूर हाडून घराची दुरुस्ती करतली जाल्यारूय पैसे नात। सरकारा कडल्यान 2000 मेळटाले ते मेळपाचे बंद जाल्यात। कोणाचोच आधार नाशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करूंक शकना। फाटल्या 2 म्हयन्याचे पैसे दिवचे, तशेंच जाता जाल्यार आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची म्हूण सुमतीन सरकाराकडे मागणी केल्या। पयलीं बांदलेले सो परत रिपेरिंग काय करू ना। तू एकटीच रावता आणि खाता पिता आणि गव्हर्मेंटाचे किती पैसे मेळटा तुका? 2000 ते वचोन हाडटा तू? गाडी येता आता यंदा येऊन ना गाडी पैसे घेवन येता तुमकां दिवपाक? तेजेर तेच मोडटा तू? आनी काय ना, पयलें काम हांवें खूब केलें बाबा। कांटिना मिस्टरान सगळें बाळांता सगळें केलें। ही घरच्या घरी भावालो एक भुरगो आसा तो आपल्या घरांत। आनी कोणूच ना, एकटीच रावता? सो पावसां फूल उदक तितूकूच रावता तू? मागीर पोटली करता आनी बसता खंयच्या हेका घालून दिल्ली। पंचान कापेत घालून दिल्ली? केन्ना पोरू काय अंदू? अंदू दिल्ली। जे वचो पावस पडलो पण मागीर पावस पडलो खूब पावस, त्या पावसान गेली। आतां फूल गळटा? फूल गळटा। तेंकां सरकार पैसे दिता न्ही, ते म्हयने तरी दिवचे न्ही तेणी। हांवें कितें वयल्यान करचें? हांव तें बील लायटी वयलें बील, उदकाचें बील ते पयशांनी भरता। सो तेजेरूच ते 2000चेरूच तूं जगता? जगता आनी कितें करूं? आनी कोण ना म्हाका आदाराचें। सो सरकारान टायमार दिवचें अशें डिमांड आसा तुमचो? गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।